2026 आजच्या या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, पणजेचे आमदार आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, आमचे आमदार बाब केदार रुडाल्फ राजेश, राज्याचे CS डॉक्टर कंडावलू, रोहित मोन्सेरात, त्याच बरोबर ह्या कंबायंड डिपार्टमेंटाक म्हणजे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, PWD डिपार्टमेंट आणि वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आयचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. खासा करून बाब संदीप चोडणेकार आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, ज्यांच्यांनी पुराय जबाबदारी जी घेतल्या म्हणजे नॅशनल हायवे पासून स्टेट हायवे पर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर करपाची. आमी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उलोक आमी वोव दिता आसतना एक पेड माँ के नाम ही कॅम्पेन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे करपा खातीर आयच्यान सुरवात करता. आनी हे सुरवात करता आसतना हांव बाकीबा बोरकरांच्या उतरांनी म्हाज्या गोव्याच्या भुमीच्या गड्या नारळा मदाचे कड्या कोपरामधून फुटती घटई दुधाचे. खरें म्हणजे जून म्हयन्यांत इतक्यान पुराय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाक जाय आशिल्लो आनी सगळ्या दोंगरा वयल्यान आमकां मोठ्या प्रमाणात उदक व्हांवता आसतना दुधा सारके घडे दिसपाक जाय आशिल्ले, बट ते दिसना फॉर वेरियस रिजन्स आसतली. म्हणजे हांव तितूर वचना आत्ताच्या घडीक. आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, आमी कार्बन इमिशन झिरो डावन करपाचेर उलयता आनी 5 जून आयच्या दिसा खरें गोंयांत धो पावस पडपाक जाय आशिल्लो. ताका उशीर जाला, बट आमी देवा लागीं मागुया फुडल्या 2 दिसाच्या भितर मान्सून गोंयांत पावतलो हाची खात्री आनी विश्वास दवरून आयच्यात आमी झाडां लावपाचो संकल्प केला. आनी हो संकल्प करता आसतना 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत 10 लाख झाडां आमी सगळे जाण मेळून लायतले. प्रत्येक मनशान मिनिमम एक झाड फुडल्या 90 दिसाच्या भितर लावचो आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन सक्सेसफूल करचें, त्या खातीर आयचो कार्यक्रम आसा. आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी म्हणजे पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारका कडेन पयलें झाड लावन ह्या कार्यक्रमाक सुरवात केली आनी आयचो कार्यक्रम पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आमी पुराय रस्त्याचेर आज झाडां लायता आनी गोंयची सगळीं डिपार्टमेंटां ह्या झाडां लावपाच्या कार्यक्रमांत इनवॉल्व आसा. जशें मडगांवांत बाब दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर, काणकोणांत बाब रमेश तवडकर आनी पत्रादेवी म्हाज्या बरोबर, थंयसर स्थानीक दोनूय आमदार, मदीं रेव्हेन्यू आपलो टुरिजम मिनिस्टर, फिशरीज मिनिस्टर हे सगळे म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान आमी सगळे जाण ह्या 10 लाख झाडां लावपा खातीर मागीर पंचायती आसतल्यो, म्युन्सिपालिटी आसतल्यो आनी गोंयचो प्रत्येक नागरीक आसतलो. आपलो वाठार ग्रीन करपाक, आपलो वाठार क्लीन करपाक आमी सगळ्या जाणांनी वांटो घेवचो. हे मिशन फक्त गोंय सरकारचें न्ही, हे मिशन मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी मुख्यमंत्री हेंचें न्ही, तर हे मिशन गोंयकारांचें आसा. आनी ह्या मिशनांत आमी सगळ्या जाणांनी भाग घेवपा खातीरच आज तुमकां सगळ्या गोंयकारांक हांवें उलो मारला की गोंयचे ग्रीन कॉरिडॉर करता आसतना ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनांत आमी सगळे जाण वांटेकारी जावया आनी खरोखरूच एक बरें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करुया. ह्या वर्साची थीम आसा इन्स्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लायमेट अँड फॉर फ्युचर. ही थीम घेवन फुडें वता आसतना आमी ह्या 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान आमचो पुराय NH66 नॅशनल हायवे, मिडियन आसतले, सायडवे आसतले, हाज्या जाग्याचेर पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत ह्या दोशी सायडीत आसलेल्या सगळ्या लोकांकूय हांव उलो मारता, तुमच्या जागेत सुद्दां फ्रूट बेरिंग ट्रीज जी लावपाक जाय ती आमी लावपाक तयार आहा, तुमकांय फुकट दिवपाक तयार आहा. तुमी ती लावन घेवची आनी त्याची फ्रुट्स ही तुमीच घेवची. ती फ्रुट्स आमी खावचे ना. म्हणजे आंबे लायले, जांबळां लायली जाल्यारूय बी, भिण्णां लायली जाल्यार ती तुमच्या खातीर लायता. आमकां ग्रिनरी मेंटेन करपाक जाय. फळां तुमी घेयात, ग्रिनरी आमकां दियात. आमी तशें म्हणटा फळां तुमी घेयात, ऑक्सिजन सगळ्यांक दियात. ह्या धर्तीचेर ही झाडां लावपाक जाय. म्हणून रस्त्याक तेकोन जेचो जागो आसा त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे हातूर वांटेकरी जावचे
आणि खूप मोठ्या प्रमाणात हातूंत आमी सगळ्या जाणांनी सहभागी घेत जाल्यारूच आमकां हे पॉसिबल जातलें. आमी प्लांटेशन जे म्हणटा हे प्लांटेशन फक्त आयचे एक झाड लावच्या पुरते मर्यादीत ना. आज आमी इन्वेस्ट करता वेस्ट मॅनेजमेंटात, आमी आज इन्वेस्ट करता रिन्युएबल एनर्जीत, आमी इन्वेस्ट करता वॉटर कन्जर्वेशनान, आमी इन्वेस्ट करता सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अँड एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन. ह्या हातूंत आमी आज इन्वेस्ट करता आनी तेका लागूनच आमी सगळ्या जाणांनी जर बरोबर आयले जाल्यार हे सगळें जातलें. हांव आत्तां अवॉर्ड दिता आसतना डॅक्कन कंपनीच्या CEO आनी ताच्या कडेन उलयलो. ही झाडां आमी लायतली खरी, बट ही कायमची आमकांच मेंटेन करप एक एकदां शक्य जायना. बट अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी जर इनिशिएटिव्स घेतली जाल्यार हे खूब मोठ्या प्रमाणात मेंटेन करप शक्य आहा. तुमी जर हेजें ल्हानशें उदाहरण पळयशात जाल्यार ग्लॅनमार्क कंपनीन आमचो मांडवी ब्रिज सोंपल्या उपरांत टील सेक्रेटरेटच्या एंट्रन्स पर्यंत थंयसलें गार्डन हे कंप्लिटली पुला सकयलें हांव सांगता ग्लॅनमार्क कंपनीन डेवलप केलां आनी ग्लॅनमार्क कंपनीच ते मेंटेनूय करता. तांचो बोर्डूय बी आमी तशाच पद्दतीन थंय लायला. म्हणून गोंयांत आसलेल्या जे कार्बन इमर्शन करता आनी बाकीच्यांकूय बी नॉट ओन्ली द कार्बन इमर्शन बट रेस्ट ऑल कंपनी ऑल्सो जो आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत ह्या मिशनात आमच्या बरोबर वांटेकारी जावचे. आमचे कन्सर्न PWD इंजिनियर्स दे वील एप्रोच. ते तुमकां एप्रोच जावंक ना आसत जाल्यार तुमी तांकां एप्रोच जायात. तुमची एडवर्टायजमेंट तुमकां ज्या पद्दतीची लावपाक जाय आमी लावपाक एलाव करता. आमकां फुडलो 365 डेज ते मेंटेन दवरपाक जाय, ग्रीनरी मेंटेन दवरपाक जाय. त्या तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हेजी आमकां गरज आसा. म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो मेजर कंपनीज ह्या CSRांत इन्वेस्ट करतले आनी गोंयचे ग्रीन मेंटेन करपाक तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो. आमी पळयता की सातत्यात आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंय इदेन 68% ग्रीन कवर राज्य आसा. देशांतलें सगळ्यांत व्हडलें ग्रीन कवर राज्य खंयचें जाल्यार तें गोंय आसतलें. बट हें करता आसतना आमी वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स म्हज्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सातत्यात घेता. 25 वेटलँड आमी आतां पर्यंत नोटिफायड केल्या. 168 वॉटर बॉडीज ज्यो आमी रिज्युमिनेट केल्या. परत एकदा ताका नव्यान उर्जीत वेवस्थेत हाडल्या. तुमी सगळ्या जाणांनी कदाचित तार रिवर किंवा म्हापसा रिवर पळयल्या आसतली. आतां वयता आसतना तुमकां दिसता बऱ्याच जाणांक तार रिवराचो उगम खंय जाता आनी तार रिवर खंय सोंपता हीच खबर नाशिल्ली. 4.5 किलोमिटर ताल रिवर पयर आमी उसपून हें केल्या उपरांत तितूर व्हडयेन वचपाचो सुद्दां आनंद हांव आनी आमचो WRD मिनिस्टर म्हणजे 31 मे म्हयन्यान ज्या तार रिवर आमकां केन्ना दिसत नाशिल्ली पूर्णता बुजून गेल्ली त्या तार रिवरान 1.5 ते 2 मिटराचें उदक हे खळखळीत हळदोण्यातल्या त्या देवळा कडल्यान व्हांवता आनी तें डायरेक्टली वचून आमच्या हेवटेंतल्यान म्हापसांतल्यान क्रॉस जाता आसतना फुडें वचून न्हंयन मेळटा. इतके सुंदर रित्या तार रिवराचें परत रिज्युमिनेशन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारांत केलां. प्रोटेक्टेड बायोडायवर्सिटी नेटवर्क गांवांतल्यो बायोडायवर्सिटी कमिटीज, बायोडायवर्सिटी सायट, नंदा लेक अशी कितलीशीच आमी आयडेंटिफायड केल्या, नोटिफायड केल्या. सुर्ला सारकेल्या गांवांत वंदराई ही आमी नोटिफायड केल्या. आज ती पळोवपा खातीर वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक ही ती पळोवपा खातीर येता. दीस इज वन ऑफ द अचिवमेंट ह्या क्षेत्रा खातीर आसा. म्हणून आयचे वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचे औचित्य साधून हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा दवरपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया स्पेंड करता. म्हणजे गोंय सरकार हे पयलें सरकार आसतलें ज्यांच्यांनी म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री वेगळी फॉर्म केल्या आनी ताच्या अंतर्गत म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट इज अ नॉलेज पार्टनर with the Ministry of the Housing and Urban Development with the Government of India. हाची नोट आपल्या नीती आयोगान घेतल्या. हाची नोट आमी NGTन घेतल्या.
NGT has given a direction for the other states to go and see the waste management plant in the state of Goa. मागे तो वेस्ट मॅनेजमेंट असू नी, बायोमेडिकल वेस्ट असू नी, हजार्डस वेस्ट असू नी, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची ट्रीटमेंट ही PPP बेसिसचेर काम हे करपाचें म्हणजे सरकार हे सातत्यात करता. आणि हे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट हॅजार्डस वेस्ट पिसुर्ल्या सारकिल्याक जो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हे पळोवपा खातीर वेगवेगळ्या कडल्यान लोक आयजूय येता. आमी क्लीन एनर्जी आनी क्लायमेट रेजिलंट हातूरूय बी काम करपा खातीर खंयसरूच फाटी ना. गोंय आज खूब बऱ्या पद्दतीत गोवा सोलार गोवा रूफटॉप स्कीम किंवा PM सूर्यघर योजना हाच्या अंतर्गत 7,000च्या पेक्षा चड घरांचेर रूफटॉप सोलार बसयल्या. हांव उरलेल्यांकूय आव्हान करता की तांच्यांनी बी बसोवन घेवच्यो. हाज्या व्यतिरिक्त आमी नॅचरल गॅस प्रोमोट करता. कालच हांवें म्हणजे नॅचरल गॅस सप्लायर्स जे गोंयांत आसा गेल अँड अदानी ग्रुप्स नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हांच्या बरोबर म्हणजे फॉर द इंडस्ट्री पर्पज वेर एवर द नॅचरल गॅस इज रिक्वायर्ड इट इज अ चिपर दॅन म्हणजे अदर बायोडिझल बायोफ्युअल्स म्हणटा तशें ती घेवची. ताच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तांकां स्पीड अप करपाक एक्सपडायट करपाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. म्हणून मॅक्झिमम 100% फॉर द कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल लोकांनी हे नॅचरल गॅसाचेर वयचे. द रेजिडेन्शियल ऑल्सो दे आर प्रोवायडींग द फॅसिलिटीज फॉर द नॅचरल गॅस. आमी इवन दो EV बसीस प्रोमोट करपाक लागल्या. बायोगॅस आनी बायोफ्युएल हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रोमोट करता. भायर जर तुमी एक स्टॉल पळयलो आसत जाल्यार वीच इज एन कुक्ड ऑयल परत घेवपाचो एग्रीमेंट वी हॅव सायन वीथ दॅट कंपनी. म्हाका त्या कंपनीचें नांव आत्ता कंपनीचें नांव म्हाका याद जायना बट वेल बीग इन रेस्टॉरंटात जी कुक्ड ऑयल मेळटा ती कुक्ड ऑयल परत घेवप आनी ती बायोफ्युएला खातीर यूज करप हेजो सरकाराचो एग्रीमेंट ऑलरेडी जाला. त्या खातीर सगळ्या अशा पद्दतीचे म्हणजे रस्त्यार गाडे काडपी पासून तो 5 स्टार हॉटेलांतली ऑयल ही सगळी ऑयल एकदां यूज केल्या उपरांत तेणी परत यूज करची न्ही वीच इज हार्मफूल फॉर द ह्युमन लायफ. ती ऑयल आमी परत घेतले आनी तेजो बायोडिझलात कन्वर्ट करतले. म्हणजे वी आर पेईंग फॉर डॅट रेस्टॉरंट ऑल्सो फॉर डॅट कुक्ड ऑयल म्हणजे तो परत परत वापरचो ना. लोकांच्या आरोग्याची काळजी इतकी मोठ्या प्रमाणात म्हजें सरकार हे घेता. भायर लायिल्ले आमी एक्झिबिशन्स वीच सेज डॅट वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. आयदर ती DRS स्कीम आसतली आयदर बायोडायवर्सिटीचे द गोवन प्रॉडक्ट आसतलें फॉरेस्टाचो आमचो स्टॉल आसतलो किंवा अवेरनेसा खातीर लायिल्ले बाकीचे स्टॉल कुक्ड ऑयल पासून बाकीचे दीस एनवायरमेंटा खातीर आमी कितले फ्रेंडली आसा हे दाखोवन दिता. आनी हे सगळें करता आसतना एग्रीकल्चर WRD डिपार्टमेंट आनी इकॉलॉजी रिस्टोरेशन करपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे 37 हेक्टर्स ऑफ द फेलो लँड ही आमी परत कल्टिवेशना खातीर हाडपाचें काम केलां. इवन दो वी आर वर्किंग फॉर द 18,000 हेक्टर खाजन लँड रिवायव करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑलरेडी वी हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द एक्सपर्ट्स जेणे करून 18,000 हेक्टर ही खाजन लँड परत जर रिवायव जाली जाल्यार खाजन शेती ही खूब बऱ्या पद्दतीत ही जातली. आनी ताकाच लागून आमी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हे फक्त सरकाराचें काम न्ही तर आमी सगळे जाण जर एकत्र आयले जाल्यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन खूब बऱ्या पद्दतीत जातलें. ह्या मोहिमेत तुमी सगळ्या जाणांनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनात भाग घेवचे. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान जे सुरवात केल्लें तें आज आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता की ह्या एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगात समेस्त गोंयकार हो इनवॉल्व जातलो आनी ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या हातूंतल्यान ही सुरवात जातली. फुडली 90 दिसाची ही कॅम्पेन आसा. म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता तुमी झाड लायल्या शिवाय रावूं नाकात आनी झाड लायल्या उपरांत ताजो फोटो काडून स्कॅन केल्या शिवाय किंवा आमकां अपलोड केल्या शिवाय रावूं नाका.
आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजोय बी वांटेकारी जावपाचें आसा. आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी ज्या ज्या पोस्टर कॉम्पिटिशन आसतलें किंवा बाकीचे एनवायरमेंटल क्वीज कॉम्पिटिशन आसतलें, एनवायरमेंटल बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द इंडस्ट्रीज आसतलें, इट इज अ क्लिक फॉर द क्लायमेट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसतलें किंवा स्टेट बायोडायवर्सिटीचे अवॉर्ड हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर एक एकदां ताळी वाजोवपाची गरज आसा की तांच्यांनी खूब बरें काम केलां. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें, आमी पयले फावटी पुराय देशात म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट टेक्निशियन कोर्स हो सुरू करता. वी हॅव सायन द एग्रीमेंट विथ द डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि वेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे इन फ्युचरात आमकां अशा पद्दतीचे जे टेक्निशियन जाय, स्किल्ड स्टाफ जाय, तो स्किल्ड स्टाफ तयार करपाचें काम आमच्या ITयांतल्यान जातलें. हे गोंय हे पयलें राज्य आसा आनी ताका लागून हें सुरू करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. हांव तुमकां आत्तां युज्ड कुकींग ऑयलची कंपनी जी म्हणटालो, वीच इज एन मुंजीर भारत, हाज्या बरोबर गोंय सरकाराचो एग्रीमेंटूय ऑलरेडी सायन जाला आनी इन फ्युचर हातूंतय आमी काम करतले. हांव आयच्या दिसा परत एकदां म्हणजे वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा सगळ्या जाणांनी हांव कोयर रस्त्यार उडोवचो ना, हांव झाड लायतलो हेज्या खातीर शपथबद्ध जावप ही काळाची गरज आसा. तुमच्या सहकार्यात आमी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन सक्सेसफूल करतले. ते करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसचो आनी हे 90 दीस कॅम्पेन सोंपयता आसतनाय बी अशाच पद्दतीचो उत्साहाचो कार्यक्रम पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत घेवपाची संकल्पना सगळ्यांक इनवॉल्व करून सरकाराची आसा. फुडले 90 दीस सगळ्या गोंयकारांनी आमकां सहकार्य करचें हें तुमच्या लागीं मागता. आनी म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो जे ह्या कार्यक्रमात इनवॉल्व जाल्या तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.